Sacramentando करोस हजारासो जेजू आमकां पळयता आमचेर ताची दयाळाची दिश्ट घालता ते सम्याक आमी पळोवया सर्गा संवसाराचो धनी समी सडवणदार आमचे मदें आज आसा जाल्यार हें एक वर्तें भाग आमचें ताज्या हजीरपणांत ताज्या सदरे मुखार रावून ताजी स्तुती करचें देवाचो देव रायाचो राय आज आमचे मदें आसा जाल्यार त्या सम्याक एक फावटी सरपडोवन आमी नमस्कार करया सक्रामेंतांत करोस हजरसच्या जेजू तुजें हजीरपण हांगासर तुजे मुखार येताना हांव कलत्या काळजान पाती येता तूं म्हजो देव तूं म्हजो रचनार तूं म्हजो पसनार म्हणलें सत हांव पाती येता तुजी काकूळ तूं म्हज्या जिवितांत सदांच वाळटा म्हणलें सत हांव पाती येता तुजो मोग म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें सत हांव सदांच पाती येता तुजे मुखार खालतेपणी मागलेल्याक नांव म्हणनासतना तूं दिताय म्हणलें सत हांव पाती येता आज म्हजेंच जिवीत घेवन तुजे मुखार हांव हांगासर आयलां म्हज्या जिविताचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल हस्कत हांव जाल्यार हें वर्तें भाग तुवें म्हाका दिलाय सक्रामेंतांत तूं आसतना तुका पळोवंक तुजो मोग बगूंक तुवें म्हाका आदार दिलाय म्हजे सांगता रावचें आश्वासन तुवें दिलाय आनी तें आश्वासन आयच्या दिसा ह्या सक्रामेंतांत तुवें पूर्ण केलाय तुजे बरी म्हाका मोडूंक हेरांक वांटून दिवंक तांच्या जिवितांत तांच्या कश्टां दुखांत भागीदार जावंक जाय ची कृपाय म्हाका लाभय सक्रामेंतांत करोस हजरासच्या जेजू तुका हांव आराधन करता तुजी हांव स्तुती करता तुका हांव वंद दिता तुका हांव शरण येता म्हजें जिवीत तुजें एक देणें म्हणल्यार हांव वळखता आज हांगासर हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत समर्पिताना तुका मानवोवची एक बेटवणी तें कर म्हजें जिवीत तूं स्विकार कर त्या सम्याक आराधन करन परत एक फावटी गावया गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका गव्या आमच्या काळजांत न्हू Sovia. Yes, Lord,
वय सोम्या तुका आमी आराधन करता, वय सोम्या तुजे सशी आमी येता. ते सोम्याचेर आमची दिश्ट कंसोवया. तर तो सोमी आमकां आज पळयता जाल्यार आमी ताका पळोवया. आमचे काळीज आमी उक्ते करया, आमच्या काळजाची बोगणां, आमच्या काळजान जशे तरेक विनवण्यो ते सोम्या मुखार आमी समर्पण दिवया. ताच्या सांता भक्तांच्या जिविता मुखांतर ताची कृपा आमच्या जिवितान वळटा. आनी तो सोमी हांगासर आसा. सान लोरेसा मुखांतर वर्तीं कामां केल्लो सोमी हर एक सांता भक्ताच्या जिविता मुखांतर वर्तीं कामां करन तांकां आशिर्वाद दिल्लो सोमी. पिडेस्तांक देंवसार लागलेल्यांक हात लावन बरो केल्लो तो सोमी आज म्हाका आनी तुमकां आपडूंक आशेता जाल्यार ताजे सरशी आमी येवया. ताजी खुशी करूंक आमकां मन आसा म्हणल्यार आमी ताका दाखोवया. मनशा जिवितांत पाताक करन सोम्यतावन आमी सबार भोवटी पयस वेता. आज नीज जावन आमच्या अंतस्कनाची जडती आमी हर एकल्यानी केली जाल्यार उंड्या रुपाराच्या त्या देवा मुखार येवच्याक आमी फावत असली मनशां न्ही. पयल्यान त्या सोम्या मुखार आमी आयल्या, ताचें आराधन आमी केलां जाल्यार आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. आमी पातकी सोम्या म्हण वळखोवया. तुजी कृपा आमकां जाय म्हणून वळखोवया. पेद्रून सांगलेल्या प्रमाणे म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, पूण जेजू पयस सराना, तो लागीं येता. आमच्या जिविताचेर नदर घालया. दिसपट्टे म्हज्या जिवितांत देवा आनी म्हज्या मदलो संबंद कसो आसा. म्हजो आनी म्हज्या भावा ह्या पेल्या सांगाता म्हजो संबंद कसो आसा. जिविताचें देणें दिल्ल्या त्या देवाक हांव अर्गां दिता हांगी. जिविताचें देणें तें म्हाका देवान दिलां जाल्यार तें बरें करून हांव जियेता हांगी. ह्या स्वार्थान हांव जियेता. आमच्या अंतस्कनाची जडती आमीच करूंक साध्य, हेर कोणानी ती जडती करूंक जायना. पळोवया एक दिश्ट गेले आमच्या अंतस्करणाचेर खंयच्या रितीन हांवें तें जिवीत पिड्ड्यार केलां. जिवीत देवान दिल्लें देणें म्हूण वळखनासतना म्हाका जाय जाल्ल्या वाट्यांनी हांव चल्लां. म्हज्या जिवाक बाधा हाडटात तसले वस्तू हांवें केल्यात, तसले संगती म्हज्या जिविता मुखांतर हांवें केल्यात. काळीज उक्ते करया. सोम्या मुखार देवाक फावो तसलो वेळ हांवें म्हज्या जिवितान दिला गे. देवाक फावो तसलें स्थान म्हज्या जिवितान हांवें दिलां गे. ह्या संवसारी वस्तूंनी, संवसारी आशेन, संवसारी ओडणेन देवाचें तें स्थान म्हज्या जिवितान घेतलां गे. देवाक हांव दुर्सालां गे. जावंक बरो म्हजी परिस्थिती तितली बरी नातली, जावंक बरो देवान म्हजो हात सोडला कोणना म्हणून म्हाका भोगलेलें जावंक बरो, असले सर घडितांनी देवाक हांव दुर्सालां गे. देवा विरोध शीण हांव उलयलां गे. कित्याक म्हजे कश्ट पळयनाय, कित्याक म्हाका हात लायनाय, कित्याक म्हाका बरें करिनाय म्हणून देवाक आमी सांगलां गे. असले सर्व घडितांचे देवा विरोध केल्ल्या सर पातकांत हांव न्हू आमकां बगसाणें जाय. सबार बोटी मिसाच्या बलिदानांत येवन सक्रामेंतान खरोच हजर आसच्या ह्या त्या उंड्या रुपार आमच्या काळजान येवच्या जेजूच्या हजीरपणांत हांव दुबावलां गे.
देवा विरोध केल्ल्या सर पथकांची दूख धरण बक्षाने मागोन सांगात आमी गावया बोगो सोम्या पातका मोजी बोगो परत एक बोटी बोगो सोम्या पातका मोजी बोगो नाही केवल म्हजो संबंध देवा कडेन मागणें करचें देवा कडेन उलोवचें देवाचो मोग करता म्हणचें हें सलीस म्हाका जावंक पुरो पूण म्हजो संबंध एकामेका कडेन कसो आसा म्हज्या पेल्या कडेन कसो आसा देवान म्हाका एक जबाबदारी दिल्या जावंक पुरो एका कुटुंबांत एक बापय जावन एक आवय जावन एक भाव जावन एक भयण जावन एक बरो शेजारी जावन जबाबदारी म्हाका दिल्या ती जबाबदारी हांवें बऱ्या रितीन केल्या गी त्या जबाबदारेंत सम्याक हांव विश्वासी रावलांगी या रावल्यांगी म्हणलें सवाल आमकां सामी विचारया एकामेकाचो मोग करा म्हण आपयता आमकां समी कितले बोटी हेरां विरोध शीण आमी उलयल्या हेरांचें नांव हांवें पाड केलां मोसोर केला राग केला हगें दवरलां वायट खबरो हेरां विशयांत हांव उलयलां द्वेश केला फारीकपण घेवंक चिंतलां पूण हांव एक जेजूचो शिस म्हणलें विसरोन सोडनो सोम्यान सांगलेल्या प्रमाणे बोगसूंक तयार नासतना द्वेश हांवें केला फारीकपण घेवंक हांवें चिंतलां म्हाका दिल्ली जबाबदारी विसरोन स्वार्थी हांव जाला ह्या जाल्या निस्वार्थपणान एकामेकाची सेवा करी जाय म्हणून म्हज्या सोम्यान म्हाका आपयल्लें बरें करून जाणा आसून पाताक हांवें केलां सोम्यात हांव पयस गेलां सर पथकांचे बक्षाने मागोन सोम्या कडेन परत आमी गावया बोगो सोम्या पातका मोजी बोगो बोगो सोम्या पातका मोजी बोगो जिवितांत म्हज्या हेर कितेंय घडीत ह्या घडयो ह्या पथकांत ह्या आसा जाल्यार सम्याच्या पांयदळा आमी समर्पण दिवया ताजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्या पिडेस्ताक तुजी पथकां तुका बक्षालीं ह्या तुज्या भवार्थान तुका गूण केलें म्हणलो सोमी आज म्हाकाय हेंच सांगता कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या अंतस्करणांत हांव वळखता हांव पथकी आनी सम्यात हांवें पयस केलां म्हणलें मनशा जिवितांत उपकार केल्ल्यांचो उपकार आटोवचो कायदो जावन आसा आमी आमच्याच जिवितांत कोणूय आमकां कांय इल्लें बरेंपण केल्यारय या आमी कोणाकय बरेंपण केल्यारय एक तें उगडास दवरचें हांवें केल्ल्या बरेपणा खातीर म्हाका देव बरें करूंक म्हणचें म्हणून आमी अपेक्षिता जर आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर घाली हर एक दीस सकाळीं आमी उठल्या संजेर आमी न्हिदोंक गेल्या आजय सकाळीं उठून हांगासर आयल्या जाल्यार हर एक घडी म्हज्या जिवितांत एक अजाप जावन आसा आनी तें अजाप जावन आसा हांव हांगासर आमच्या काळजाचेर नदर घाल्या कितले उपकार सम्यान आमकां केल्यात हांगासर ह्या पोंशेताच्या सालोरेसाच्या पांयांतळा येवन ताच्या मजती मुखांतर देवा लागीं मागलेले कितले उपकार म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळ्ळ्यात जावंक बरो म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें मागल्लें जावंक बरो म्हज्या भुरग्यां खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर या म्हजेच खातीर बरी एक सैरीक मेळा जाय खाजर जाय कुटुंब बांदून हाडी जाय म्हणून हांवें मागल्लें जावंक बरो म्हजेंच बिजनेस बरें जावंक जाय देवान म्हज्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर हांवें करच्या कामाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय म्हणून हांव मागल्लें जावंक बरो देदेस्पोर जावन बार पावटी हांगासर ह्या पोंशेतांत सोम्याच्या पांयांतळा हांव आयिल्लो ह्या आयिल्लीं आनी सबार उपकार त्या सोम्यान म्हाका केल्यात जाल्यार हांव आनीक बडबडोन आसा सोम्याक अर्गां दिवंक हांव पावोंक ना जाल्यार
जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. खंडीत जावन आमची अर्गां होगळाप स्तुती ताका फोवो. जावंक बरो आमी आमच्या जिवितांत देवान कितें केलां म्हणून चिंतून पळोवंक वचना. भागार उगडास दवरा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमची जिविताची हर एक घडी ते सोम्याचें एक वर्तें देणेन तें सोम्याचें एक वर्तें अजाप इतलें आमकां उगडासान जाल्यार पुरो. ते सोम्याचेर नदर मान लावया. आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 84 84. तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडता तुका सोम्या वर्गां दिता कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडता सूर्यो संतारां उजवाड फांगता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता सूर्यो संतारां उजवाड फांगता अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता रसना तूं रसना तुजे नांव पविसांव गांवान गांव हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडता अर्गां तुका करपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका करपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रसना तूं रसना तुजे नांव पविसांव गांवान गांव तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नांव वाडता तुका सदां सरसून नांव वाडता तुका सदां सरसून नांव वाडता. आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर आसूं दी. हांगासराच्या दिसा हे नोवेन करूंक सोम्याचें आराधन करूंक मिसाच्या बलिदानान भाग घेवच्याक आमी आयल्या जाल्यार खंडीत जावन कितेंय सोम्यादान मागोन घेवंक आमकां आसा. ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या जिवितांत एक ना एक आशा आसता. कितेंय गरजे कितेंय बरें जाय जाय जावं बरो म्हजेच खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर आज खंयचीय ती गरज घेवन सोम्या मुखार आयल्या जाल्यार तुमचें काळीज उगडा. भवार्थान तुमी मागलेले तुमकां मेळटलें म्हणटा सोमी. कित्याक म्हळ्यार तुमी मागच्या पयलेंच तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप जाणा. जाल्यार तुमचें तें कालतेंपण आसा हें दाखोवच्या खातीर तुमी मागणें करचें.
तें घालतेपण आमी दाखोवया सोम्याक. आमचे काळी जुगते करना आमची सर मागणी, म्हणजे सर विनवण्यो गरजो ते सावा कितेंय आमी घेवन आयल्या जाल्यार सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. खंयच्याय रितीच्या मारेकार पिडेन आमी कश्ट नासाव. आमकां बरी भलायकी जाय आनी आमी पातयेवन आयल्या की सोम्या विणें आमकां ती बरी भलायकी दिवच्या हेर कोणाच्यानी जायना. जावंक पुरो आमच्या दिसपट्ट्याक रासच्या आमच्या कामांत बिजनेसांत गांवांत या परगांवांत आमकां कश्ट जाल्यात आनी आमी जाणा आमची व्याप्त ती सोम्याच्या हातान चडल्यार आमकां बरेंपण यशस लाभतली म्हणून त्या देखून हांगासर आमी आयल्या. आमच्या घरांत आसता आमच्या भुरग्यां पासत मागोंक म्हणून आमी आयल्या. जावंक पुरो तांणी बरेंकन शिकोवंक जाय, बरो फुडार तांकां मेळोवंक जाय, आमच्या पुताक या दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक जाय, बरें काम मेळोवंक जाय अशें म्हणून चिंतून आमी हांगासर आयल्या. जावंक पुरो आमच्याच जिवितांत वैयक्तीक रितीन सोम्या सांगात आमचो संबंद बरो जाय म्हणून चिंतून आयल्या. एकामेका सांगात आमच्या शेजारा म्हजो संबंद बरो जाय म्हणून आमी चिंतून आयल्या. जावंक पुरो ह्या हेर कितेंय गरज घेवन सोम्या मुखार तुमी आयल्यात. तुमच्या खालच्या गुणांत आसचें दूख जें कितें तुमी हेरांक येदोळ सांगूंक ना तसलें घेवन तुमी सोम्या मुखार आयल्यात जाल्यार पवित्र सक्रामेंतांत गरजसो हजर जेजू आपले हात उक्ते दवरन तुमकां ताच्या गोपांत आपयता. आपले हात उक्ते दवरन तो तुमकां ताजी बेसांवां तो दिता. आपले हात उक्ते दवरून तुमकां जें कितें गरज आसा तें तो फावो करता. तर खालतेपणी म्हणजे सर गरजां पासत आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागता आसतना आमच्या सगळ्या संवसाराचोय उगडास आमी काडया. सबार देशां मदें झुजां जावन आसात आनी ह्या झुजां वरवीं सबार लोकांक तांच्या जिवितांत भद्रती ना, बरें काम ना, पोटाक ना असलो सबार लोक वळवळोन आसा. तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जाण आमच्या भारत देशा पासत आमी मागया. आमचेर आडलते चलयतल्या आडलतेदारां पासत आमी मागया. देव तांकां बरी मत गिन्यान दिवन लोकांची सेवा करूंक जाय अशी करपा तांकां फावो करून दी म्हणल्यार मागणें आमचें जावं दी. प्रत्येक जावन हांगासर जावंक आसच्या महावार्षिक महापर्बेचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. हांगासर येवच्या लोकांक तांणी मागचे सक्कड मेळोवंक, सोम्याचे आशिर्वाद तांच्या जिवितांत आसूंक आनी तशेंच सक्कड यशस्वी तरान जावंक सोम्याचो आदार आमी मागया. सोम्या मुखार मागतेल्याक ताणें केदींच रित्या हातांनी फाटीं धाडूना. तर आमचे दोनी हात उक्ते धरन सोम्यान आमकां शिकयल्लें मागणें सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां मागोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सोम्याचें बेसांव घेवच्याक आमकां तयार करया. देबी घालया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां. येद्या व्हडा Purvilya Tyaru Pabur
तुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. संतोषाच्या उमाळ्यानी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारो तुका हसून तुका वर्णून गायता हांव एका ताळ्या वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचनारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचनारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सालोरेसाच्या फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनांत आमी भाग घेता आनी हर एका दिसा एक विशयाचेर आमी नियाळ करना आसा प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागणें आमची पिडा शिडा गूण करता म्हळ्यार विशयाचेर आमी नियाळ करता क्रिस्तांव जिवितांत भावार्थ जिव दवरच्याक मागण्याची बरीच गरज आसा कित्याक म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार केवल आमी बडबडचीं उतरां न्हय बगार मागणें म्हळ्यार एक संबंद जावन आसा आनी जर तो संबंद ना जाल्यार एक फांटो कशें रुखा सांगता नातल्यार मरता भावता सुकता तशें आमचें जिवीत जाता आमच्या जिवितांत सबार अवकाश आमकां आसले मागणें करच्याक देवा सांगात आमचो संबंद घट करच्याक तले संबंध आमी घट करिनासतना देवादान पयस गेल्ले घडयोय सबार आसात देवा लागचें बगसाणें आमी मागया आनी तशेंच ताजे सांगता एक जावन रावोंक बरो संबंद आसा करूंक जायसची कृपाय प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया हांव बातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो मने हांव सरून सांगता मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकूत कर सुम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर
शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावन आनी रक्तसाक्षाचें कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्य चलयता ससनाच्या ससना आमेन दंदुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारा उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवाळाक वेताले तवळ जल्मातावनूच तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरताले देवाळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवटाचशी दिसपट्टे ताका हाण दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तवळ तो तोंटो आपणाक कांयपुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो तेदवां पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धन ताका उठयलो तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें तो सटकन उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवाळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें देवाळाच्या सुंदर दरवट्यासरशी बसतलो तो भिकारी होस म्हूण लोक ताका वळखलो ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी आजाप जाले देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार मुझा आकांतान मुझे सवेराव सर्वेस पोरा मुझा आकांतान मुझे सवेराव सर्वेस पोरा जो कोण महोन्नतच्या श्रेयाखाल रावता आणि सर्पद्वेदा
तुजेर येवचे ना कसलीच पिडा शिडा तुझ्या तंपासरशी पावची ना खंयच्यानी तुवेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या म्हज्या आकांतान म्हजे सवेरा सर्वेस्परा म्हज्या आकांतान म्हजे सवेरा सर्वेस्परा Alleluia, 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 alleluia. येया मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कष्टात आल्यानो आणि वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आनी आतां जेजू पेद्रोच्या घरा पावलो थंय ताजी ससूमाय तापान न्हिदोन आसलेली ती ताणें देखलें. ताणें तिजो हात धरतस तिजो ताप सुटलो आनी ती उठोन ताका सरबराय करूंक लागली. सांज जातस जायत्या देंवसार लागलेल्या जाणांक लोकांन ताजे सरशें हाडलें. आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसाराक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सक्तांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान सांगलेलें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें येदोळूच प्रस्तावनान तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे मागणें ह्या मागण्या वरवीं आमची पिडा शिडा गूण जाता म्हणल्या विशयाचेर आमी प्रत्येक जावन आज नियाळ करता आनी पिडेस्तां खातीर प्रत्येक रितीन मागणें करता. जिवितांत आमी समेस्ता सूख संतोष आशेता. जिवितांत समाधान आसा जाय म्हणून आमचे हर एकल्याची आशा जावन आसा. आनी अशे दिशेन खंयचेंय काम आमी करता जाल्यार ह्या कामाचो उद्देश असो जावन आसा. आमच्या जिवितांत समाधान आसूंक जाय, सूख आसूंक जाय, संतोष आसूंक जाय, कुशालकाय आसूंक जाय, हेंच आमी आशेता. पूण थोड्या फावटी हो संतोष हें समाधान आमच्या जिवितांत पिड्ड्यार जाता, देदेस्पर आमी जाता. आनी हाचे खातीर सबार कारण आसा जाल्यार तातलें एक कारण जावन आसा आमच्या जिवितांत येवची पिडा शिडा. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट थोडे फावटी मरेकार पिडेक वळख जावन बरो वचून आसतना जियोवचें. हें सकट आमचें समाधान तशेंच आमच्या जिवितांत आसलेलें सूख संतोष पयस व्हरूंक शकता, आमचे संबंद पाड करूंक शकता. आनी आज पिडेस्तां खातीर त्या पिडे शिड्यांतले आमकां निवार म्हणून सोम्या कडेन आमी मागोंक हांगासर आयल्या. न्हय केवल दैहीक पिडा, बगार आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत, ह्या स्पिरिच्युअल लायफ आमी म्हणटा, आध्यात्मीक जिवितांत ह्या मानसीक रितीन कश्ट नासचें.
1989 इस्वेंत मॅरियन कॅरोलीन म्हणली एकली बायल मनीस एक विशेष पिडेन कश्ट नासलेली एक विशेष रितीची शिरांची पिडा आयर्लंडाच्या गांवांत ती आसली आनी थंयसर आमी जाणाव साबार वर्सां जावन क्रिस्तांव भावार्थ बरो गट आसलो आयले वारस भावार्थ तंडाळ्ळा आनी लोक इगर्जेक अशें उणें करनासा जाल्यार तिणें साबार मागणें केल्लें साबार वर्त्य स्पेशलिस्टां कडेन डॉक्टरां कडेन ती गेल्ली साबार वखदां तिणें केल्लीं जाल्यार त्या शिरेंच्या पिडे निमती दिसान दीस तिची भलायकी पाड जावन आयली ती एका हंताक पावली खंयसर स्ट्रेचरार तिणें निदा जाय पडलें बेड्डार ती आसतली हेरांनी येवन तिची सेवा करी जाय आसली तिच्या घरच्यांनी तिका बऱ्या हास्त्या तोंड्यान सदांच तिची सेवा केली जाल्यार ती सदांच चिंतली आपणाक गूण जाय आपणाक बरें जावंक जाय आनी त्याच देखून तिचे कडेन आशिल्ले पयशे सक्कड तिणें आपणाक चिकित्सा मेळच्या खातीर करशिल्लें अशें आसतना आयर्लंडांतल्या नॉक म्हणल्या कडेन एक येवकरिस्तीक अजाप घडलें आनी ती येवकरिस्तीक अजाप घडलेल्या त्या बसिलिकांत ह्या पुंज शेतांत साबार लोक फिरगजे जावन यात्रेक पैन करतले बरेंपण जोड घेवच्या आनी तेन्ना ही स्त्री चिंता आपणें जर आपल्या फिरगजेतान वचोंक आसच्या त्या पंगडा सांगाता वचोन मागणें केल्यार म्हज्या जिवितांत म्हजी पिडा बरी जायनातल्यार वडना हांव थंयच वचोन त्या पुंज शेतां भेट करन थंयसरच मरता म्हणून ती चिंता आनी तिची भलायकी आनीक बिगडता तांच्या इगर्जेतान यात्रेक पैन करच्या त्या पंगडा सांगाता वेताना तिका एका ॲम्ब्युलन्सांत घेवन स्ट्रेचरार न्हिदोवन उखलून व्हरतात आनी थंयसर त्या दिसा पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आसलें आनी तो दियेश तें यात्रेक पैन आसा केल्लें तो थंयसर आसलो पिडेस्तांची मागणी जावन थंयसर मागणें करनासलेल्या ह्या मॅरियन कॅरोलिना कडेन बिस्पान येवन तिका तेलान माखलें आनी ताचे उपरांत थंयसर मिसाचें बलिदान आसलें आनी मिसाचें बलिदान जावन आसतना कुमगाराचो वेळ येतना तिणें कुमगार घेतलो कुमगार घेतलेल्या वेळार तिका अशें एक आवाज आयकलो तोंडे चलतले आनी थोड्या वेळांनी तूं तुजें जिवितांत बरी जाल्यार उठ आनी चल म्हणलो एक आवाज तिका आयकलो पूण मगाच्या भावना आनी भयणीनो जेजू खंय थंयसर आसलो जाल्यार ती सतमान ती कळना पूण जेजू थंयसर नातलो जेजू तिका रूप दिसोवना तिच्या काळजान तो आयिल्लो जाल्यार देखूनच तिणें चिंतलें जर हांव आतां प्रयत्न करीन उठोन चलोवंक आनी जर म्हाका उठोन चलोवंक जायना तर हेरां म्हजी केळकुळां करतलीं म्हणून चिंतून ती स्ट्रेचरा वयली उठोवंक वचना थंय धांवन तिका फाटीं तिच्या घरा आपूण हाडलें आनी परत थंयसर ती आसतना आपल्या पांयांनी कितेंगी बळ आयिल्ल्या बरें तिका जालें आनी थोड्या दिसांनी तिणें आपणाच्या पांयांक बांदलेले ते कट सुटोवंक तिची शुश्रूषा करतेल्या कडेन सांगलें तिचे पांय सोडयल्लेच पांय सकला दवरूंक ती सकली साबार वर्सां उपरांत आपल्या पांयांनी उबें रावंक ती सकली च्या तिच्या हातान दितना च्याचें कप घेवन च्या पिवंक ती सकली आनी संपूर्ण ती बरी जाली नॉक म्हणल्यार आयर्लंडाच्या गांवांत जाल्लें हें घडीत पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी इगर्ज मातयेंत साबार अजापां जाल्यात साबार पिडेस्तां बरीं जाल्यात म्हूण सांगता हांव पूण इगर्ज माताय आपणासोच वेळ घेता हें न्हीद जावन एक अजापगी वैगी नेंगी म्हणलें पळोवच्याक आनी इगर्ज मातयेन 30 वर्सां घेतलीं अधिकृत रितीन हें न्हीद जावन एक अजाप घडलां म्हूण सांगच्याक सक्कड मेडिकल प्रोसिजर्स सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन्स ना म्हणल्या उपरांत वैज्ञानीक रितीन विवरण दिवंक जायना म्हणलें व्हरून पळयल्या मागीर आनी ताचे उपरांत हें अजाप कितले मुशेर आसता म्हणलें पळोवन उपरांत पवीस सभा अधिकृत रितीन हें न्हीद जावन अजाप घडलां म्हणून सांगता आनी हें अजाप म्हणून पवीस सभेन भायस केलें
मुगाच्या भावान आनी भयणीन हांवें सांगलें पिडा शिडा एक ना एक रितीन आमच्या जिवितान आसा जावंक बरो दैहीक मानसीक आध्यात्मीक हेर खंयच्याय रितीची पिडा आमचे थंय आसा आनी आमच्या तांकी भितरले आमी करता जावंक बरो जायते पयशे आमी खर्चिता बरें जाय म्हणून व्हडल्या व्हडल्या स्पेशलिस्टां कडेन वयता कोणें थंयसर बरो स्पेशलिस्ट आसा हांगासर बरो स्पेशलिस्ट आसा डाक्टर आसा म्हळ्यार आमी वेता बरें जाय गूण जाय म्हणली आमची आशा पवित्र पुस्तकांत आमी पिडे शिडे विशयंत सबार बोटी आयकता परन्या सल्ल्यांत देवान हो संवसार रचतना उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता देवान ह्या संवसारांत जें कितें रचलें तें सकट बरें आसलें देवाक तें बरें दिसलें मनशान ह्या संवसारांत जियेतना बऱ्यान आसूंक जाय आपणाचो मोग करूंक जाय म्हणून देव आशेता पण मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं पातक येता आनी पातकां सांगता ताजो परिणाम जावन पिडा शिडा भितर येता तेच देखून पयल्या आनी दुसऱ्या पुस्तकांत उत्पत्ती पुस्तकाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार थंयसर पिडा शिडा न्ही देव मनशान सुखान आसा जाय संतोशान आसा जाय आपणा सांगता आपणा बरी आसा जाय म्हणून देव आशेता जाल्यार अविधेयपणा उपरांत संवसारार कश्ट क्यास्त पातक येवचें आमी पळयता आनी तेच देखून परन्या सल्ल्यांत पिडा शिडा केदळांनी देवाचो शिराप म्हणून मानतले आनी प्रत्येक जावन कोडाची पिडा एकांची कातीची पिडा आसलेल्या मनशांक समाजांत बहिश्कृत करून भायर दवरतले तेच देखून जेजून सबार अजापां करतना जेन्ना जेजू गडींतल्यान चलोवन वयतलो न्हय शारांनी भोंवतलो गडीन वयताना ताका थंयसर कोडकार मेळटात तेन्ना तो कोडकारांक आपूण गूण करता थोडे फावटी देवाचो शिराप म्हणून पिड्या शिडेक परन्या सल्ल्यान सांगतात जाल्यार थोडे फावटी देवाची महिमा त्या पिड्या शिड्या मुखांतर दिसून येजय म्हणलें जेजू सांगता जो हांवच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता जल्मांत हांव कुर्डो जाल्यार कित्याक देवाचो शिराप घी ताचें पातक घी ताच्या पुर्वजांचें पातक घी म्हणून जेजूक ताच्या शिसांनी सवाल करतना जेजू म्हणटा हें पातकां खातीर जाल्लें न्ही बगार ह्या मनशाच्या जिविता मुखांतर देवाची महिमा प्रगट जाय म्हणल्या खातीर अशें जालां ह्या थोड्या फावटी पिडे शिडेक देवसार ह्या सैताना वरवीं जाल्लें म्हणलें आमी पळयता जेजू 18 वर्सां जावन कश्ट नासलेल्या त्या स्त्रियेक बरें करतना 18 वर्सां जावन सैतानाच्या बंदडेन ती आसली म्हणटा आनी तिका जेजू स्वातंत्र्य दिता पिडा शिडा पातकांक शिक्षा म्हणलें परन्या सल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळटा आरोनाची भयण मिरियाम जेन्ना मोइजेची खेळकुळां करता तिका कोडाची पिडा सुरू जाता ह्या एलिशा प्रवादेचो सेवक गेहाजी नामान त्या रायाच्या सेवकांत हांव ताका जाय आसलेलें सकट घेता फटी मारता आनी ताका कोडाची पिडा सुरू जाता अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पिडा शिडा आमच्या जिवितान आसा पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध पिडे विशयंत सांगून दितात पूण आज वैज्ञानीक रितीन मस्त मुखार प्रगती आमी केल्या सबार आमच्या पिडेक वखद आसा आनी हेंय एक देवाचें देणें जावन आसा आयच्या वांजेलांत आयच्या दोनी वाचपांनी आमी प्रत्येक जावन सोम्यान कशें बरेंपण जिविता मुखांतर लोकां थंय जाता म्हणलें पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर त्या तोंड्याक सुंदर दरवट्या कडेन हाडून रावयतले तो सुंदर दरवटो जावन आसलो व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी अधिकाऱ्यांनी ग्रेस्तांनी भितरचो दरवटो आनी थंयसर आपणाक रावयलो जाल्यार कितें म्हळ्यार इल्ले चड पयशे मेळटले म्हणून तो तोंडो चिंतलो आनी पेद्रू आनी जुवांव थंयसर येता आसतना ताणें चिंतूंक ना ताका जिवितांत बरेंपण जातलें तो परत बरो जावन आपल्या पांयार चलोवन वचोंक शकतलो म्हणून ताणें चिंतूंक ना कित्याक म्हळ्यार देवळाच्या दरवाट्या लागीं तो आसलो जाल्यार भितर येवन तो मागणें करतलो म्हणून आमी आयकना तर हांगासर ताणें मागणें करिनासतना ताजी पिडा शिडा गूण जाली जाल्यार पेद्रू आनी जुवांवचें मागणें तांचो भावार्थ कारण जावन आसा पावर ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर आमी म्हणटा विनवणेच्या मागण्याची सकत न्ही केवळ आमचेच पासत मागचें बगार हेरांच्या जिवितांत बरेंपण जावंक आमचे बरीच कश्ट नासच्या हेर लोकां थंय देवाचें बरेंपण ताजी बरी भलायकी तांकां मेळ्ळा जाय लाभा जाय म्हणून मागणें करचें जावन आसा विनवणेचें मागणें आनी हें साध्य जाल्लें आयच्या पयल्या वचपांत आपोस्तलांच्या भावार्था खातीर
तांणी मागणें करूंक म्हणून देवळाक येताना थंयसर तांणी जेजूच्या नांवान अजाप करूंक ते शकतात. ह्या आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू पिडा शिडा गूण करता. कुडीच्या पिड्यांत मानसीक रितीन म्हळ्यार देंवसार लागलेल्यांक तशेंच आध्यात्मीक रितीन कश्ट नासलेल्यांक जेजू हात लावन गूण करता. पेद्रूच्या सासूमांक तो गूण करता. आनी त्या कफरनांव म्हणल्या गांवांत 10,000 लोक आसलो. जेन्ना जेजू हें अजापां करूंक सुरू करता लोक एकामेकाक सांगता कितें जावन आसा तें. आनी तेन्ना ती हेरांक म्हळ्यार पिडे सांगेवन थंयसर येतात, बरीं जातात. सबारांक ताणें हात लावन गूण केलें, देंवसार लागलें, देंवसार ताणें धांवडयलें आनी बरें केलें. बहिश्कृत जाल्ल्यांक फाटीं समाजेक ताणें आपूण हाडलें. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पूण शेतां मुखार हांगासर आमी आयल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा जावंक पुरो, ह्या देवाक अर्गां दिवच्याक आमी आयल्या जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार पिडा शिडा ह्या खंयच्याय रितीचें दूख आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. भावार्थान मागलेल्या हर एकल्याक सम्यान गूण केला. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणल्यार हर एकल्याक ताणें आपडला. तर आज आमी आमच्या भावार्थाची तपासणी करूंक आसा. मागणें आमी करता जावंक पुरो, पूण काळजांत जावन नीज जावन आमी पातयेता येता की सोमी म्हज्या जिवितांत वर्तें काम बरेंपण करूंक शकता. आज खंयच्याय रितीची पिडा ती आसा जाल्यार हांगासर उंडो आनी वायन सोम्याक भेटोवन दिता आसतना ती पिडा शिडा सोम्याक समर्पण दिवया. सालोरेसाच्या मजतीन आमी मागया ताच्या विनवणेचो आदार आमकां सदांच मेळोवन दी. ताणें एकामेका थंय दाखयलेलो तो मोग प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्या थंय तो मोग आमच्या काळजांत आसून आमी आज प्रत्येक जावन पिड्यान कश्टांच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागोंक आमकां जाय असो आदार मागया. देवा सांगात आमचो संबंद सोडून दी. देवान आमकां केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन मागीर आमचें जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिवया. ह्या संवसारांत कोणेंय आमकां बरवसो दिनातल्यार व्हडना, कित्याक म्हळ्यार आमचो तो वर्तो वैजांचो वैज जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसल्यार आमच्या जिवितांत सकड साध्य. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणलो बरवसो आमी सदांच दवरूंक जाय. आमकां हर एकल्याक आपूण तसो आमी गूण करून दी आनी ताचे जावन मेळ्ळेलें तें बरेंपण हेरांक वांटूंक आमकां करपा दिवं दी. आनी हेंच आमचें मागणें आज जावन दी. आमेन. बलिदान बापा तुका आमी आज पेटयता. ओपून केसर पूस आमचे तुका आमी समर्पिता. गुंडो गोवासो आनी वायन ताकासो आमी आज पेटयता. ओपून केसर पूस आमचे तुका आमी समर्पिता. प्रणामान येता तुज्या पांयां तळी संतोषावो माळ्यान हसान साकाळी. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज पेटयता. ओपून केसर पूस आमचे तुका आमी समर्पिता. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज पेटयता. ओपून केसर पूस आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पतेदार देव बाबाक मानतात असलें जावं मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पोलीस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बाबा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनीन ओपलेल्या गोवाच्या कण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता
जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. बरी अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. भगवान लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतसांत तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून हिंद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सतल्या आमकां समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराचे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखान वाडय.
पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरी देवाच्या माय संगती भाग्यवान जुजे तिजो पती भाग्यवान धर्मदूता आनी सरुकाळी तुका मन बोल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पालकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेलपणो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शांतरेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तो जियेतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडतेले आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान तें सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया
तुया जेजूच्या आणि आमच्या मुगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमुगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाऊ बहिणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक प्रत्येक तरान मागणे आमची पिडा शिडा गुण करता आनी तशेंच विशेष रितीन पिडेस्तां बसोत मागल्ल्या आराधान चलोवन व्हरन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नोवेनाचे मागणे चलोवन व्हरच्या मनादीक बाब नॉयल सावेरपुरा फिरगजेचे विगार तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूंक म्हणटा. सरेस्परा देवाचे विंचणार आशिर्वादां तांचेर तांच्या मिसांवाचेर आमी मागता. नोवेनाचें गीत आतां आमी गावया. सौम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 153 153. आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पाया तळा उपकार तुझे नियाळून पाठवून गा पाव म्हण मागता जिने पळणार आमच्या मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पाया सालोरेसा मागणे ये देवोन मारतीरा सालोरेसा तरण्या प्रायरेस भवडत खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कलते मागणे वर्द्या बादेनेन आमी तुजे सची आयल्या जिवो भवार्थ थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोंदी. आमच्या बेसाक श्री जावन निश्कळपण आमचे थंय परसड अशें कर. आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. आन भवार्द्यांक आनी भवार्दान शिडेल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडयेंतम्याच्या सर्व गरजांनी आमकां भाव प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांत्र मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्घां दितात. बरी बरायकी मेळिल्ल्या बसोत सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या बसोत आनी तशेंच एक लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या बसोत अर्घां दितात. सालोरेसा मुखांत्र आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी अर्घां दिवया. सालोरेसाच्या कृपेन मजत मागचे खातीर मागोन आसात. एका भुरग्यान मोबायलांतावन पयस सरूंक 12 जाणांक बरी भलायकी मेळचे बसोत वायट इश्टाघात सोडूंक कॅन्सर पिडा गुण जावंक बरी जानवाय मेळोवंक पाटीची आनी गांठीची दूख गुण जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक घराक वाट जावचे बसोत बळशाची वाडावळ बऱ्यान जावंक स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक UKची विजा मेळोवंक 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक कुटुंबान शांती समाधान आसूंक एका भुरग्याच्या फेमर बोनांत ब्लड फ्लो येवंक
4 जणांक बरी सैरीक मेळोंक, कानाची आयकोंची सकत फाटी मेळोंक, जल्मात जावन आसली गांठीची पिडा सर्जरी विने घून जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. तशेंच आमच्यो हर एकल्याच्यो गरजो त्या सावा ह्या वेळार सान लॉरेन्साच्या पांयांदळी आतां आमी दवरया. विशेष रितीन आयच्या 8व्या दिसाच्या नोवेनान सर्व पिडेस्तां बसत आमी मागता. सर्व पिडेस्तांक तस सान लॉरेन्स बरी भलायकी फावो करून दी आनी जावंक बरो मोतीची पिडा, जावंक बरो कुडीची पिडा, विविध रितीन सर्जरी आसच्या बसत जे कोण पिडेस्त आमच्या घरांनी आसा तांचे बसत आमकां कसली कुडीची पिडा, हात पांयांची, घुमटेची, तकलेची कसली पिडा आसा जाल्यार तो लॉरेन्स बाब जेजू मुखांत्र गूण करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಪಾದದೆಡೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तिक गरजा बसती ह्या वेळार आमी मागया. त्याच भावार्थान आमी म्हणया, शकी भावार्था परमाणे बरी क्रिस्तांवची नीची येवन बागी मरण मरून सरकार तुझे संगता ससनाक देवा खोगलचो भाग आम्हा समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सान लॉरेन्स मार्तिराम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थया. येसर पदवीदार देवा, भाग्यवान लॉरेन्सान आपल्या वडोळ्यांच्या उज्याचेर सैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पालवायची कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. आतां विशेष रितीन प्रधान याजक सर्व पिडेस्तां बसो. सुम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संसार, सुम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आणि तुझी भोग तुझी सरशीन पावोन दी. सोमे तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थया. सर पदवीधर आनी ससाण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्तां कुडीन वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा मेळ्ळी ददोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण बसाडचें, करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सांगता सदांच आसो. आमेन. आनंद
बाळपुत्रासो वेळ अवकार मोरी आशीर्वाद देवांका जेजूच्या भोवीत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा आम्हा पासो विनंती कर. भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.